आम्ही आसात सध्या आश्वे मांद्रे समुद्र किनाऱ्याचेर आणि हांगासर जे व्हडा प्रमाणात देशातले विदेशातले पर्यटक येतात ते पर्यटनाचो आनंद लुटपा खातीर येतातच, शिवाय नियमित व्यायाम करप, योगासना करप, फुटबॉल व्हॉलीबॉल खेळपाचेही काम ते नियमित करतात. तातूंतल्यान शरीर तंदुरुस्त रावता असो संदेश सदांच पर्यटक सकाळी आणि सांजच्या वेळार जर बिचार रावंड मारलो तर आमकां दिसून येता. तेच भशेन हांगासर जे थळावे सॅग व्यावसायिक आसात ते पर्यटकांक खातीर ज्यो काही अडचणी आसात ते अडचणी दूर करतात. बिचाचेर लाकडी पलंग टेबल घालून तांची सोय करत असतात. पूण काही जे व्यावसायिक असतात ते लाकडी पलंग थेट उदकाच्या देगेकय व्हरतात. मग मागीर पर्यटन खात्याचे जे पोलीस असतात ते पोलीस तांकां सूचना दिता, मागीर ते वयर काडटा. त्यापेक्षा सगळ्यात व्यावसायिकांनी असो विचार करपाक जाय, जे पर्यटक येतात ते बिचाचेर भोंवतात तांकां व्यवस्थित भोंवपाक मेळपाक जाय. जे सरकारान परमिशनां दिल्ली असता सॅकाच्या 15 मीटर लांबीच्या भितर जी लाकडी पलंग आसूं येत किंवा जी टेबलां असतात ती टेबलां घालपाक जाय, त्याच्या पयस वचूंक जायना किंवा उदका पर्यंत ती टेबलां घालून ज्या पर्यटकांक अडचणी येता ते अडचणी करपाक जायना. अशें प्रत्येकान चिंतले जाल्यार पर्यटकांची बरी सोय जातली. त्या नजरेन प्रत्येकान काम करचें अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.